विसवा उपरांत तुमकां येवकार। नुव्या काळंगाच्या पिकाक कीड लागून सगळे पीक पिड्यार जाले। हातातोंडाकडेन आयिल्ल्या पिकाक कीड लागिल्ल्यान शेतकऱ्यांक व्हड लुकसाण जाला। ह्या फाटभुंयेर नुव्या वचून शेती मंत्री कवळेकरान शेताची पळोवणी केली आनी ह्या पिडीत शेतकऱ्यांक मदतीचो हात दिवपाचे उतर दिले। तशेंच गोंयांत रोखडेच सेंद्रीय विद्यापीठ येतले, ताचो शेतकऱ्यांक फायदो जातलो म्हण ह्या वेळार मंत्री कवळेकरान सांगला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। बागांक चडांत चड लुकसाण जे आसा, जे काळिंग रोवपी लोक जे आसात ते पयल्याच फावटी मोठ्या प्रमाणात तांकां लुकसाण जाल्या। म्हाका जेन्ना बाबाशारान हे नदरे हाडून दिले, मुद्दम फुड्यान घेवन पळया आनी आयज शेतकरी भाव भयणी आमचे उदे आसात तेंचे खऱ्या अर्थांनी बरी पिकावळ म्हळ्यार जशें शेत रोयले उपरांत तेजे उपरांत दुसरी पीक म्हणून ते काळंगांचे हे घेतात आनी दुसरी म्हळ्यार वाली अळसंदे आसात। पण आयज तांकां हे किडी लागून मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाल्या। काल जेन्ना आमकां नदरे येयल्ले, कालच हांवें आमच्या डायरेक्टराक सांगून झेडीओक सांगून ताबडतोब इन्स्पेक्शन करपाक सुरवात कर म्हणली, जेणे करून हांकां लॉस जाल्ले आसा शेतकऱ्यांक तांकां खंय तरी ती भरपाई दिवपाक जाय। आनी आयज प्रत्यक्षाक आयज जेन्ना आमदारान हांगा येवन पाहणी केली तेन्ना म्हाका फोन केलो, येवन प्रत्यक्षान येवन तूं पळय म्हणून। मुद्दम येयला कित्याक जेन्ना हांगा जे आतां येयले कडून कळ्ळें ह्याच भागांनी जे 200च्या आसपास शेतकरी आसात आनी ते खऱ्या अर्थांनी जे पावसाचे शेत रोयले उपरांत सेकंड पीक म्हणून ते आतां काळंगांचे आनी अळसंद्याचे हे घेतात आनी तेजेर ते डिपेंड आसात। आनी ताका लागून तेंची ही जी आज कीड लागले कारण काळंग जर पेडी जाल्यात ही मोठी हानी जावन गेल्ली आसा। आनी हांगा थोडे रिकवरी म्हणून कांय ना, म्हळ्यार थोडे कितें खंय तरी बाकी कडेन लुकसाण जाता तितून थोडे काही बरे आसता आयटम, थोडे पेडी जाल्ले आसता। हांगा पळयत जाल्यार टोटल 100% लॉस जाल्ले आसता। आनी हांवें ऑलरेडी डायरेक्टराक सांगलां, आतां येता सुद्दां हांवें ताका सांगलें आसा की ताबडतोब नोट मूव कर आनी झेडीओकय कितलो आतां एक्झॅक्ट म्हाका रिपोर्ट ताबडतोब कळय। प्रिकॉशन म्हणून काही प्रमाणात तेमी ही पयलीच पावटी जाल्या आनी आमचे झेडीओन जे पयली हे घेवन वखद बी मारप शेतकरी मारी, तरी देखून ते हे जालें ना। उलट शेतकरी आतां शेतकऱ्यां कडेन आयकूं येता वखद मारता आसतना तांकां त्रास जावपाक लागले, पूण तो किडो आसलो तो मेलोच ना, उलट सगळें हे काबार जाल्लें आसा। ताका लागून हेजी हे कित्याक लागून जाला हेजो शोध जातलोच। सद्या शेतकऱ्यांचे जे आसा लुकसाण तांकां हे करून तांकां रिलीफ दिवपाचें काम आमी पयलीं करतले। खऱ्या अर्थान बरें हें करतात, कित्याक एक भाताची पिकावळ काडून सुद्दां सेकंड पीक घेवपाक ती करतात। असले शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन दिवपाक जाय, जेणे करून होच म्हजो प्रयत्न आसतलो। आनी ह्या शेतकऱ्या खातीर सगळी सुविधा ज्या अशें शेतकी वेवसाया भितर संपूर्ण टायम दिता, चडांत चड टायम दिवन जेन्ना शेती वेवसाय हे करूं सोदता न्हू, हाजे खातीरच ऑर्गेनीक युनिवर्सिटी जे आमी गोंयांत हाडटात, जेणे करून कसलेंच तांकां उणें वचपा येना। आयज तांकां हे रोयतात, काळिंग रोयतात, धरया काळिंग रोयतात ते आतां काही सारी घालता आसतना वेगवेगळे आसतले, फाल्यां ते तांकां ऑर्गेनीक सारी घालपाक हे करपाक लागले आनी तांकां जर सर्टिफिकेशन जर मेळ्ळें जाल्यार ह्याच काळंगाची रेट जी आतां त्या मार्केटाक आसा तेज्या 3 पटीन चड रेट मेळटली। असो हेका ऑर्गेनीक सारकें म्हळ्यार सगळे फॉर्मेलिटीज केले उपरांत